Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Pergan Jesu, Poglab Jesu, Maiman Jesu, Toti Jesu, Aradan Jesu, Vandan Jesu, Maiman Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणीनो रोमागरां बरयल्लें पत्र अध्याय 21 वाक्य सांग पावलो आमकां सांगता संसार रचलेल्या वरवीं देवाचे अदृश्य गुण ताची शासनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाक आनी दोळ्यान दिश्टी पडटात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो देवान वसुबीत सुंदर संसार रचलो आनी ह्या ताच्या रचण्याच्या कामांत देवाची महिमा उगडापी जाल्या. हर एकल्या मनशान हांवें आनी तुमी ह्या सृश्टेंत देवाची सकत देवाची पदवी देवाची विचित्र अद्विचित्रां आमी देखत जाय आनी आमच्या बाबार्थांत आमी वाडत जाय. ह्या देवाची कामां आमच्या दोळ्यांनी पळय जाय आनी देवाक महिमा दी जाय म्हणटा सांग पावलो. कित्याक ह्या सृश्टेच्या हर एका संगतींनी देवाचो बळवंत हात आमी पळयता. भावयनीनो एक घडीभर चिंत्या ह्या संवसारांतले आमकां खंयचेच वस्तू आमकां आमचे वरवीं करूंक जायत की. पर एक दीस हांव जेवणाच्या मेजार आसलो टेबलार आनी ह्या वेळार म्हाका म्हणजे सांगत थॉमसान एक ड्रॅगन फ्रूट कट करून दिलें आनी तें ड्रॅगन फ्रूट पिंक कलर भितर ताचो कलर इतलो सोबीत आसलो की हांवें चिंतलें तें खाताना आमकां मनशांक हो कलर रस्या म्हळ्यार तो आमकां आमचे वरी जावचो ना तितलो सोबीत कलर तितलो सोबीत कितलो पिंक अपुरबायसो कलर एका ड्रॅगन फ्रुटा भितर. जर तर देवाची महिमा कितली विचित्र पळया ह्या सृश्टेंत हे रूप जाणा आनी ती मांडवळू तो पावस पळया कसो येता. एका दृश्टीन आमकां ह्या आज गीम येयलो पावस येयले दीस येयले हिंव आयलें हर एक वेवस्थे रितीन चलोन येता. हें सगळें देवाचो हात भाव भयणीनो. किर्तनगार म्हणटा 30 आनी 3व्या किर्तनांत सर्वेस्पराच्या उतरान मोळाप जालें ताच्या तोंडांतल्या स्वासान सगळो दळबार उपजलो. दर्याचें उदक एका सामड्या पोत्यांत कशें भरून दवरलें आनी समुद्राचें उदक खोटारांनी घालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो आमी मोतीचें फेस्त आचरण करूंक वेता आनी ह्या मोतीच्या फेस्ताक आमी विशेष रितीन देवाक अर्घ दिता ह्या सृश्टे खातीर. ह्या सृश्टेन आमकां खावंक खाण दिलां पळया. आमी भुकेतना शीत जेवता उंडो खाता खाण वस्तू खाता खंय धांवन येता देवाच्या सृश्टेंत धांवन येता. देवाची सृश्टी आमकां खाण वोदाक सोन दिता. देवाची सृश्टी आमकां पिवंक उदक दिता. देवाची सृश्टी आमकां विविध रितीच्यो मन जाती दिता. आमच्या दिसपट्ट्या गरजे खातीर देव आमकां रचता आनी पोसता. ह्या सृश्टे खातीर आमी देवाक अर्घां दिसय. नवें बेळें नवें भात आमी पुरवां आशिर्वादीत करता आसतना आमी सगळ्यांनी ह्या प्रतिभे खातीर देवाक अर्घां दिसय. त्या प्रतिभेन आमी कितलीं जाणां माती उड्डिता हात पांय झरयता तरी पूण आमच्या वावटीचो फळ मेळटा. आमचो गाम काम करतना धरणीर पडटा. गाम धरणीर पडोन तो खाली वचना. त्या वावटी वरवीं गामांत रावन आमकां आमची दिसपट्टी पड मेळटा.
आमकां भेणे मेळटा, आमकां फळ वस्तू मेळटात, देव खाण दिता, अशें देव आमकां आशिर्वाद दिता. तर भाव भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक आज ह्या सृश्टीक नांव हाडया. उंड्या रुपार जेजू आमचे मदें आतां येता. ह्या सृश्टीचेर अधिकार चलयलोलो, ह्याच सृश्टी मरे पात आमकां आमचे दिसपट्टेन जिवीत आमकां दिलोलो. हांव जावन आसा जिवीत म्हूण, जिवीत असो उंडो म्हणलोलो सोमी. गोवांच्या उंड्या वरवीं आज ताचें तें आसलें मांस आनी रगत करून आमकां जिवीत दिवचो सोमी, आमकां दिसपट्टो ग्रास दिवचो सोमी, आमकां सांबाळ भरचो सोमी, ह्या सृश्टीचेर अधिकार चलोवचो सोमी. उंड्या रुपार आमचे मतीं येत आसतना देवीर पडया, नमस्कार करया, ताका आमी आराधन करया. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಪುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. सर्वस्व रस्त्याला सर्गींच्या रस्तारा आमच्या बापा धनिया काकोळतारा, उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसच्या जेजू सोम्या देवाच्या पुता, आमच्या ती कुरपेची धिनी ओतून आमकां भोळ दिवच्या पवित्र आत्म्या आमी तुका आराधन करता. सृश्टेचो रचणार तूं, किती उरती महिमा तुजी देवा. तुझ्या पवित्र मोगान आनी काकुळटीन हो संसार रचलोय. या संवसारांत आमी मनशांनी तुझ्या भुरग्यांनी आनी तूं वस्ती करीचे, तुझ्या मोगांत आमी जियेचे, तुझ्या मोगान तुवें आमकां रचलेल्यो दिल्लेल्यो वस्तू आमी अनुभव करीचे आनी ह्या मारी पात तुझ्या मोगाचो अनुभव करीचे म्हणून सोम्या मनशा ती तुवें येवचिलें. केदो व्हरतो मोग तुजो सोम्या. ही सृश्टी रचतना मनशा खातीर तुवें रचलाय, मनशाक ह्या सृश्टीचो कुरो केलोय. ह्या सृश्टींतल्या दर वस्तू प्रास वस्तलो जावन सोम्या तुवें आमकां रचलोय आनी ह्या सृश्टीचेर आमकां अधिकार दिलोय. जेजो आमी तुका अर्गां दिता. केदो व्हरतो मोग तुजो सोम्या. आज आमची जिणी सोम्या आमी सगळी तुका समर्पण दिता.
आज ह्या सृश्टेंत आमकां तुवें वांटो केलाय, ह्या सृश्टेंत तुजो मोग तुवें आमचे खातीर दाखयलाय. ह्या सृश्टे मारी पात आमचे कुटाम तूं पोसताय, आमच्या भुरग्या बाळांक तूं पोसताय, आमकां एकल्याक दीस परतो ग्रास दिताय, आमकां वावंट केल्ली ती आशिर्वादीत करताय, आमकां मोतीक संतोष दिताय, आमकां एक विशय दिताय, आमकां धैर्य आनी बळ दिताय, आमचे जिवीत आशिर्वादीत करताय. सोम्या ह्या सृश्टे खातीर सोम्या तुज्या मोगा खातीर आमी अर्गां दिता, तुका आराधन करता, तुका मान करता, तुका आमी होगळशिता. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. देवा आमच्या रचणारा, या सृष्टीचे फळ मात्र नाही, या सृष्टीचो अनुभव सोडच्या खातीर सोम्या मोरगे मायेक आमकां तुवें दिली. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारी पात आमी तुजो मोग भोगच्या खातीर, तुज्या पवित्र मोगांत हांव आमी सकट पवित्र जावच्या खातीर, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र स्पर्शा वरवीं आमी सगळ्यांनी भलायकी जोडच्या खातीर, ह्या संवसारांत समाधान जोडच्या खातीर, आमी तुज्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्या खातीर, तुज्या मोगाचो अनुभव जेजू वरवीं तुज्या पुता वरवीं करच्या खातीर मोरयेक आमकां दिले. येदें व्हडलें वर्थ तें कार्य तुजें. सर्वेस्परा सृष्टी संवसाराचो रचणार तूं. उंड्या रुपार जेजू आमचे मध्ये तू आसा आहे. देवाच्या पुता आज आमी तुका वंदन करता, आज तुका नमन करता, कित्याक तुज्या पवित्र हाजीरपणा वरवीं ह्या सृश्टीचे आमी कुरो जावन जिवंक जेजू तुज्या कृपेन आमकां तूं भरताय, आमकां तूं बळ दिताय. ह्या कृपेचो कुरो जावन जिवच्या खातीर कुटाम दिलाय तुवें. ह्या कुटुंबाक एक देख जावन आमी सगळ्यांनी एक कुटाम जावन जिवच्या खातीर मोरये मायेक आमची माय जावन तुवें दिलाय. आनी आमी सगळ्यांनी आवयांनी बापयांनी भुरग्यांनी ह्या कुटुंबाचो मोग आमी समजून आमच्या कुटुंबांत एकवटान जिवन तुजे ती एक जावन जिवच्या खातीर सोम्या आमकां आपुरबायचे कुटुंबाचें देणें दिलाय. हे कुटुंब आमी तुका समर्पिता सोम्या. आयच्या दिसा आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबांतल्या आवय बापयांक, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक, आमच्या कुटुंबांतल्या युवसनांक, आमच्या कुटुंबांतल्या परगांवांत आशिल्ल्यांक, आमच्या कुटुंबांत कस्ततल्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक जेजू उंड्या रुपारसचे जेजू तुका आमी समर्पिता. आनी ह्या तुज्या कृपेंत आमी भरच्या खातीर तुज्या पांयां तळे पडून तुका आराधन करता आनी तुका मान करता. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ
ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧಿಸು ನಿಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ Jesus, Jesus. We adore you, Lord. We praise you, Lord. We give you name. Jesus, you are the master and king of the, oh my Lord Jesus, you are the creator of the universe. We honor you, Jesus. Hallelujah. Very God, you love Jesus. Hallelujah, hallelujah. For the man and you love to the Kastam Charasnas. रसना तो कमान नियोगलाप तो कसुती तो का तुझे महिमा में गए ताऊ तो कर दान कर तो को वंदिता हूँ फर्स्ट जो रसना दान तुझे मुका सर पड़ता हूँ हालेलुया 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 मुश्या बाबे ने नाम इकडे बर बाबा बहिणीनो उंड्यारू पारसच्या जेजू मुखार आमी आसाव आमी त्या सोम्याक अर्गां दिवया सोम्याक ओगलाप दिवया बाबा बहिणी दिसपडते आमी जर आज जिवंत आसाव जाल्यार उडास दवरया आमी श्वास घेता उस्वास घेता आमचो उस्वास आमचे ती जिव आसा देखून आमी जिवंत आसाव जर आमचो श्वास रावलो जाल्यार जर या पृथ्वींत ते वारें नातलें जाल्यार आमी जिवंक शकते ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो हर एक दीस आमी आमच्या या दीस पडते जेवता आनी खाता आमी दिसा 3 पावटी पडी आमी आमचे जे पोटाक आमी काण घेता जर आमी चिंत्या आमी जर हें काण नातलें तर आमी कशें आसता आमकां जिवंत रावप साध्य जातेंगी पूण आमच्या देवान आमचो इतलो मोग केला आमकां दिसपडटें काण दिलां
तरावळीचें खाण दिलां रुचीक खाण दिलां गठायेचें खाण दिलां ह्या खाणा मरिपात देव आमची कूड सांबाळटा आमची कूड बळवंत दवरता आमी काम करीचे आमी गोळाचे दिसपडटे आमच्या वावराक आमकां देवान आमकां घट्ट करून दवरलां हर एक दीस आमकां कुडीचें बळ दिता त्राण दिता आनी हे सगळें देवातावन येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमी दिसाक हरयेपटी कितले पटी उदक आमी पियेता तान लागतना आमी उदक पियेता जर तर आमी चिंत्या उदक नातलें तर आमकां कितें जातें आमी जिवंत रावंक शकते ना पळया ते आमचे बोंदणीचे ते रूख आज इतले पांचवे आसात हेणे तेणे तोंड आसा पर पावस येयलो आजय पावस सदांय पावस येता ह्या पावसाक उदक ह्या पृथ्वीचेर रळटा जिवाळ ती जाता ह्या उदका वरवीं आज सगळी पृथ्वी जीव आसा हांव आनी तुमी जीव आसा हें उदक आमी पियेता ह्या उदका वरवीं आमचो जीव मोलादीक आमी रितीन सांबाळटा देवान आमकां हें उदक दिलां ह्या पृथ्वेंतलें ह्या पृथ्वेचें वर तें देणें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाविनीनो इतलें मात्र न्ही देव आमकां मनकी मुखार वेता ह्या संवसारांत आमकां कुडीचें खाण मात्र न्ही ह्या कुडीच्या खाणा वरवीं चड आमकां आत्मीक जीव म्हणलें देव जाणा आनी ह्या खातीर हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत बळवून जावचे खातीर संवसाराच्या सर वायटांचेर आमी झुजच्या खातीर आमकां ह्या जिविताच्या कश्टांचेर आमकां झुजच्या खातीर आमचो भावार्थ दृढ आमी सांबाळच्या खातीर आमकां दिसपडटे ह्या संवसारांत आमी संतोष जोडच्या खातीर आमकां देवान ताच्या पुता जेजूक दिला ताच्या पुता जेजूक दिवन आमकां ताच्या कुरपेन ताणें भरलां धांवन आसा जिवंतपण जिवीत हांव जावन जिवीत असो उंडो आमकां आपल्या जीव दिवन असो उंडो दिला कुर्सार्थन ताचें रगत व्हरून आपलो जीव ताणें आमचे खातीर व्हरयला ताचें रगत आमकां तो दिता भाव भयणीनो इतल्या रितीन देवान आमकां जिवाळ दवरला आनी ह्या आमकां आत्मीक जीव सोमी दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमची जाप अर्गानी होगलाप तुका समयांचे सो ह्यो सोबीत सुंदर संसार तुझ्या पवित्र हातांनी रचलोय निराकर्स त्या पृथ्वेक तुवें आकार दिलोय ह्या पृथ्वेक उजवाड दिवच्या तुवें प्रकाश बरी सूर्य आनी रातीचो उजवाड दिवच्या संद्र तुवें रचलोय सगळो संसार वेवस्था बरीत रितीन चलच्याक तुवें रात आनी दीस आसा केलोय उदकाचे दोन वांटे करून उदका मध्ये अंतरड केलोय आकाशा पोंदलें उदक एके सुवातेर जमोवचें सागर आनी सुकी धरण तुवें आसा केली धरणेचेर विविध रितीच्यो वनस्पती आनी विविध बिंदितली रूख सणां उत्पन्न तुवें केली उदकांत विविध मासल्यो आनी जिवी सुके धरणेवयर सुकणी सावजां तुवें रचली सर्जंताचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंड तुवें प्राणी मासल्यो तुवें रचल्योय पृथ्वेचे सर्जन्साचे प्राणी जानवरां जीवदाळी तुवें रचल्योय ह्या सगळी सुंदर रस्ते तो मुकुट जावं मनशाक तुवें रचलोय आख्या रस्त्याचेर तुवें मनशाक अधिकार दिवन सृश्टीची सांबाळची जबाबदारी तुवें दिली ह्या सगळी सुंदर सृश्टीन मनशा सर्जन ताच्यो फळ वस्तू आनी मोनजाती दिली मनशाक पाताक आदार सृश्टीचेर अधिकार ओगडायलेली परत मनशाक तो अनुभव करचे भाग तुवें दिली हो सगळी सुंदर संसार तुवें ती चलोवची जबाबदारी मनशांक आमकां दिली ही पृथ्वी रुता करून सगळो परिसर नितळ दवरूंक
मनुष्याच्या हातांत तुवें दिलोय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे या सृष्टी करता जावन तुका हरसूंचे भाग आमकां दिली अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे तुझ्या हाताने रचलेली सुंदर सृष्टी तुझ्या हाताने व्यवस्थित रीतीन तो सणून व्हरताय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे या सृष्टीन वावर करून हात पाय झरून आमचो दीस पडतो ग्रास सोडूंक फावो केले अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे आमकां दीस पडतो सेवंक गरजेचें वारें तानें उदक बुके गरजेचें खाण जेवण सृश्टेंत आमकां तूं दिताय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे आमच्या भलायके गरजेचीं सर वखदां इत्यादी ह्या सृश्टेंत तावन आमकां दिताय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे तुवें रचलेल्या सुबी सृश्टेचे निवासी आमकां केलाय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे ह्या सृश्टेंतले गुडे दोंगर न्हंयो सागर हलकी रानां इत्यादी तुवें ताची सोबाय साकोवंक आमकां दिल्याय अर्गानी होगलाप तुका सुम्याचे इकडे बोर आमी सगळ्या गीत आरोपार सोम्याची स्तुती करया ह्या सोबीत संद सृश्टे खातीर देवान आमचो मोग केल्ले खातीर ह्या सृश्टे मारपात देवाक आमी हर्गां दिवया उगडसिया होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 सर्वीच्या त्या अप्पा बाबा होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 सर्वीच्या त्या अप्पा बाबा होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतराळ रचलेल्या होसाना सूर्य रचलेल्या होसाना धैर्य रचलेल्या होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतराळ रचलेल्या होसाना सूर्य रचलेल्या होसाना धैर्य रचलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा 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 होसाना मनजाती रचलेल्या होसाना सुपली साजा रचलेल्या होसाना रूप झाडा रचलेल्या होसाना फुला बोळा रचलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना मोनी चाललेल्या होसाना देवाच्या त्या पोता होसाना सर्गीच्या त्या राया होसाना संसारात आयलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 सर्गीच्या त्या अप्पा बापा होसाना alleluia 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 alle alleluia 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 alle alleluia 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 alle alleluia 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
घडी बोर आमी उबे रावया भाव भयणीनो. देवाचे उतर आतां आमी आयकुया. देवाच्या उतरांनी सबीत सुंदर सृष्टी जाली. देवाच्या उतरान ह्या संवसाराक रूप दिलें. देवाच्या उतरान म्हज्या आनी तुज्या जिविताक रूप दिलां. देवाच्या उतरान म्हज्या आनी तुजें जिवीत चलता. देवाच्या उतराच्या बोळान आमची कुटुंबां आज जिवळ आसात. देवाच्या उतराच्या बोळान आमचें जिवीत सुखा संतोशाचें जाता. देवाच्या उतरान आमकां भलायकी मेळटा. देवाच्या उतराच्या बोळान आमकां पातकाचे बोगसाणे मेळटा. देवाच्या उतराच्या बोळान आमी ही सृश्टी रुदा करूंक शकता. देवाच्या उतराच्या बोळान आमी दिसपडचें काम आनी वावर करूंक शकता. हेच देवाचें उतार कितलें बोळवून त्या उतरां मरेपात आमी आतां समजोवया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4 तो 30 आनी 1. देवान म्हळें पृथ्वीचेर सगळ्या सर्जिंताचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां जीवदळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्जिंताच्यो रानवट मनजाती जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारकेचो मनशाक आमी रोसुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर आनी सर रानवट मनजातीचेर आमी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सलो. देवान मनशाक ताच्या आपल्या सारकेचो रचलो. देवाच्या सारकेचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री करून तांकां रचली. आनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा संवसार भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, पृथ्वेन जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. देवान म्हळें आपले पृथ्वे वयली सर बी जातली दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रोको तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या प्राण्यांक आनी सर जिन्सांचें तण आनी जडां काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें बरें दिसलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. आनी सांज जाली, सकाळ आयली वो सवो दीस. देवाचें उतर हे उडोवकार बसया. बाबा भयणीनो, मुंदीच्या पेस्ताक आमी लागीं आसांव. आमी सकट मुंदीचें पेस्त म्हणटाना आमकां व्हरतो संतोश भोगता. कित्याक आमी सगळीं कुटुंबाची एक जाता. कुटुंबाची एक जाता आनी आमच्या इगर्जांनी आशिर्वादीत केल्ली कणसी आमी घरा व्हरता. आनी ती कणसी आमी आशिर्वादीत केल्ली तांतलें फळ आमी काडटा आनी आमी सांगता हें नवें फळ वांटून घेता. ह्या मरीपात आमकां देवान सृश्टी दिल्ल्या खातीर, सृश्टींत एक कुटुंब दिल्ल्या खातीर आनी ह्या कुटुंबा मरीपात तसो मोग आमकां दिल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव इन्नो 3 संगती आयच्या देवाच्या उतरांत आमी गामान दिवया. पयलें, देवान हो सुंदर संवसार रचलो. देवान हो संवसार रचलो. हांवें आनी तुवें कोणेंच रचलेलें न्ही. आमी मनशां लागाड काडटा मात्र शिवाय आमकां कांय करूंक गुत्तू ना.
ही सृष्टी ह्या सृष्टीचे रूप आज मनीस विकार करता. गुडे आसले जेसीबी कडल्यान परतीता आनी रानां आशिल्ली आतां मिशीन आयल्यान रूख कातरची, त्या मिशिना वरवीं रूख कातरता. ते रूख लावचे जणां लावचे मनशाक गमन ना. फकत आशिल्लें लगाड काडचे शिवाय मनशान ती पृथ्वी रुथा करचें म्हणलें मनशाच्या मोतीन ना. ओडोलशी एक म्हाका वॉट्सॅप व्हिडिओ आयलो ल्हानसो. ह्या वॉट्सॅप व्हिडिओन तुमी पळयलें एक रूख सुबेज रूख परतलो आनी परतल्ल्या रुखाचेर धरणीर पडटाना इतली सुकणीं आसली, तातूंत इतले गूड आसले सुकण्याचे. त्या परतल्या वर्सा ती सुकणीं कितें थोडी मेली, थोडी जावली, गूड तांचे तेने पडले. पळयताना बेजार जालें. ही सुकणीं कितल्या अपुर्बान त्या रुखार आसली बिरमोत सगळीं थोडी मेली, तांचे गूड गेले. सुकणीं बोब मारूंक लागलीं. भोवशा तांचे ते रडणे आनी रुदान आमकां समजना जावं पुरो, पूण ती रडली आनी रुदान करूंक लागली. भाव भयणीनो, ह्या सृश्टीन पळया देव कितले अपुर्बाची मनशाक आनी ह्या सृश्टीच्या जिव्यांक वस्ती करूंक देवान हो संवसार रचलो. कितें ना तूं सक्कड तरेचे जिवी आसात. आमी मनीसांतली श्रेश्ठ रचना जाल्यार ह्या सृश्टींत जीवदाळी जावं दी, प्राणी जावं दी, माश्ल्यो जावं दी, सुकणीं सावजां जावं दी, खंयच्यो किडी मुयो जावं दी, सक्कड आसा. कितें ना, सक्कड आसा. ल्हान तावन व्हड पर्यंत देवाचे रचनेचें विचित्र तें. देखून आज पयल्या स्वातेर भाव भयणीनो, देव आमकां उडास करता. मुंतीच्या फेस्ताच्या संदर्भाचेर आमकां सृश्टे विशयांत आमी गमन दिवंक जाय. कित्याक आमी एक मूठ हांव आनी तुमी जेवता जाल्यार भाव भयणीनो ह्या सृश्टे वरवीं ह्या सृश्टीचो फळ आमी खाता. ह्या सृश्टींतलें उदक आमी पियेता. ह्या सृश्टीचो स्वास आमी घेता. आनी ती सृश्टी जर तर आमी विकाळ केली, वारें विकाळ केलें आनी तें आमचें जिवीत लागाड काडटा. आज वारें विकाळ जालां. हांव फाटल्या 3 वर्सां आदीं काट्टी पडला आसुल्लो आनी त्या वेळार हांवें भोगुल्लें. सकाळीं जें मुट्टा आमकां दोळे उलपताले. रात आयली म्हणटना आमकां खोंकली सुरू जाताली. कित्याक म्हळ्यार धूळ, तितली धूळ त्या वाऱ्यांत, घाट, पॉयझन, MRPLच्यान ते BASF फॅक्टरीचें. भाव भयणीनो, विकाळ जाला वारें. मनशाक जिवंक असाध्य जालां. आनी त्या इंडस्ट्रीचें उदक वचून दर्याक सोडटा, माश्ल्यो मरतात. पळया, देवान रचली सृश्टी कितली अपुर्बायची मनशाक जिवच्या खातीर. आमकां एका बऱ्या उबार सुवातेचेर आमकां येताना कितलें वारें, एक सुबीत येता, कितलें संतोश भोगता. परस कोण की म्हजी सयरी आयले थोडी हांव तांकां हांगासर ग्रावंडाक आपोवन गेलो. आखरेक ती सिमेस्ट्री कडेन थंय काम आमची नवी इकरत केल्या, थंय आपोवन गेलो. आनी थंय येता आसतना एक वारें आयलें, आपलें थंड वारें नितळ. ती म्हणाले कितलें बरें जाता सिमेस्ट्रीन जाल्यार वारें कितलें अपुरबाय, वारें हांगा येता, भारी अपुरबाय. पळया ती सृश्टीची नितळाय, सृश्टीची ती पवित्रताय. देखून भाव भयणीनो, आमी सृश्टी सांबाळचें काम देवान आमकां दिलां. देखून आमी आज मोतीच्या फेस्ताच्या संदर्भाचेर आमी उडास करया. ही सृश्टी रुता करून देवान आमकां कायदो दिला. ही देवान रचलेली, हांवें तुवें रचलेली न्ही. आनी ती लागाड काडूंक आमकां हक्क ना, नाश करूंक आमकां हक्क ना. ती सांबाळूंक आनी बरी करूंक देवान आमच्या हातान दिल्या ही सृश्टी. देखून आमी सृश्टेक मान दिवया, सृश्टी सांबाळया आनी सृश्टी चड बरी करया. दुसरें भावा भयणीनो, आमी मुतीच्या फेस्ता दीस आमच्या घरांनी कणशी व्हरता आनी सांगाता जेवता. कणशी व्हरता. कणशी पृथ्वीचें फळ. हर एक आमी खावचें काण ह्या पृथ्वेतावन येता. हर एक आमचें आमी खावचें फळ ह्या पृथ्वेतावन येता. ह्या पृथ्वेन द्रुता केल्लें तें आमी आर्टिफिशियल करूं जायना. आमी ह्या पृथ्वेचें फळ काण तें आमी ताका रूप दिवे शिवाय आमी दिसभर तें खावचें काण ह्या पृथ्वेन तावन येता.
आणि आम्ही त्या तिकून देवा घरगां दिसे भाव भयणीनो ह्या पृथ्वेंतले खाण जी पोळ वस्तू खंयच्योय जावं दी आमी देवाक अर्गां दिसय पयला स्वतेर दुसरें आमी आसलें खावन ग्रासिल्यार पावना उत्पन्न करीसय आमकां जबाबदारी आसा देखून आमच्या घरांनी आमच्या घरा बगलार एक पोळांचो रूख खंयची एक लाया ह्या पृथ्वी उत्पन्न करया पृथ्वे जावन ह्या पृथ्वेंतल्यान फळ येवची बरी करया ताचें तो उपसायचें बरीं झाडां लाया वारें उत्पन्न जाता ऑक्सिजन येता हे आमकां गरज देखून आमी पृथ्वी सांबाळीची पृथ्वे जावन आमी खाण जेवण जोडीचें वारें मेळचें ऑक्सिजन मेळचें हें आमकां गरज आमचें कर्तव्य देखून आमी पृथ्वी नाश करची न्ही आमकां जीव दिवची ती ते जीव आमकां जाय आमकां बरें वारें जायचें बरें काण जायचें बरें उदक जायचें आमच्या घरांनी कचरो आसा खंय खंय उडय नाकात नीत सांबाळा तो खंय बऱ्या जाग्यार गेला तो मिक्स जावन त्या उदकाक बांयच्या उदकाक आनी आमी पिवच्या उदकाक वचों नाका सांबाळी आनी तळाय हें आमचें कर्तव्य त्या देखून आमी ह्या सृश्टेंत खाण जेवण आमी सांबाळची उत्पन्न करची आनी ती सांबाळची गरज आसा ही कणशी आमी जेवता वय आमी खाण जेवणाक म्हत्व समजचें भाव भयणीनो आमी जेवताना आमच्या बशेन पडच्या एका शिताक आमी मोल दिवचें आमकां थोड्यांक गुंतून आमच्या काणांनी आमच्या घरांनी कितलें काण वेस्ट जाता आमच्या डस्टबिनाक वता बऱ्यो बऱ्यो मांसाच्यो पोडी डस्टबिनाक येतात शिताचे कण डस्टबिनाक येतात खावचें काण कितल्या जाण ते आश येतात एका पिरगजेन हांव आसलो त्या पिरगजेंतलो एक पाद्राप तो रोमांत आसलो एका मेळा तो धार्मीक असो वायस जनरल आनी म्हणजे तशें आयिल्लो तो हांव ब्रेकफास्ट करतालें हांव दनपार जेवतालें हांव सॉरी आनी ह्या जेवणा वेळार बशीन ती शितां सकयल पडलीं हो पाद्राप वायस जनरल येदो व्हडलो मनीस आनी हो तो म्हणजे तें शितां सकयल पडलीं मेजा वयली विसतालो बशीन घालतालो हांवें सांगलें व्हडली पाद्र ना 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 एक शीत इम्पॉर्टंट वेस्ट करूं नजो आमी आवय पळय शिकयलां आमकां वेस्ट करूं नजो म्हणून मेजार पडलें शीत पाटी बशेक घालून जेवतालो तें महत्व समजता भाव भयणीनो हें लिसांव आमी शिकोवंक आसा आमी कितलें वेस्ट करता आमी वेस्ट केलें कोणाच्या पोटाक वेचें काणटें आमकां देव विसारता आमी उडयता म्हणल्यार तें आनी एकल्याच्या पोटाक वेचें काण आमी वेस्ट केलें आनीच्या पोटा फातर मारलो वेस्ट करचें नाका काण मोला आदीक देखून आमी सृश्टेचो फळ देवान आमकां दिलो मोला आदीक आमी उडास दवरया आनी तिसरें भाव भयणीनो आमी कणशी व्हरून आमी कुटुंबान जेवता देवान आमकां कुटाम दिलां आपुर्वेची कुटाम त्या देखून आमी कुटाम सांगाता जेवता पोरमा एका कुटुंबांत आमी सांगाता जिवीचे एका मनाची जायचे आज आमी हरी एका कुटुंबांनी न्हय जेवताना आमी सगळ्यांनी सांगत आसचे भाव भयणीनो मोतीच्या पेस्ता दीस उडास दवरा कितें तुमचें काम आसल्यार देगेन दवरा त्या दीस पुरा खंय आसल्यार कुटुंबाचे हर एक सांदे दया करन तुमी जेवणाक सांगता बसा नवें जेवचें सांगता कोणेंच म्हाका तें आसा हें कारण वेंगेचें न्ही आमी सांगता बसून ती कणसी देवाक मान दिवन कुटुंबाचो बांद राखून आवय बापय भुरगीं आनी घरचे सांदे आमी सकट एक देवान रचलें कुटाम म्हणलो मान आनी गौरव कुटुंबाक आमी दिवन हे कुटुंब जावन जेवया तो संतोष त्या देखून आमी ही कृपा मागया भाव भयणीनो आमी सकट आतां आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी भर आमी पयल्या सुवातेर मागया पवित्र सभा म्हळ्यार कुटुंबा खातीर मागया देवान आमकां ह्या सृश्टेंत पवित्र जावन जिवच्या खातीर पवित्र सभा म्हळ्यार कुटाम दिला ह्या कुटुंबांत आमकां आमचो बागेवन बाप आमचे बिस्प आमचे याजक आमची धर्मिकां आनी आमी लायकां सकट सांगाता मेळोन एक कुटाम जावन जियेसय हर एकल्याक एक एक जबाबदारी आमकां दिल्या
सोम्या मुखार आमची जबाबदारी दवरया. सोम्या जेजू पवित्र सभेचेर आशीर्वाद घाल. आज या पवित्र सभेन आमी जिवान जीवच्या खातीर आमचे हर एक कुटुंबां पवित्र कर. आमचे हर एकल्याची कुटुंबां सोम्या ती मिनी पवित्र सभा आज आमच्या कुटुंबांनी जेजू हर एक कडेन भाग्यवंतपणाचो शेगूण आमकां तोंदी. आमच्या याजकांत जावन आमच्या धर्मिकांत जावन हो भाग्यवंतपणाचो शेगूण आमकां शिकोवंक फावो कर. तांणी हे कुटाम पवित्र राखचे खातीर तांचें भाग्यवंतपण सांबाळून करपा दी. ह्या मोतीच्या फेस्ताच्या संदर्भाचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर भाग्य मोरये मायेच्या मारीपात आमचेर आशीर्वाद घाल. आमची पवित्र सभा आशीर्वादीत कर आनी पवित्र कर म्हूण मागता आनी तुका आमी समर्पिता. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. सक्कड मिमण्या जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर. सोम्यान जेजू आज आमची कुटुंबां तुका समर्पण दिता. आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड बापाय एक ह्या कुटुंबाचो पवित्र आनी प्रथम वांटो. आमची कुटुंबां सांबाळची जबाबदारी त्या बापयांक तुवें दिलाय सोम्या. आमच्या बापयांक तुज्या कृपेन भर. तांणी काम करचे कडेन तांकां आतां पाय बोड भलायकी दी. आमच्या बापयांनी वायट सवयांक आमाल पिवणें आनी खंयच्याय रितीच्या वायट सवय बली जायना अशें राख. आमच्या कुटुंबांनी जर बापय बरो आसा भुरगे सगळे कुटाम बायल भुरगीं सगळीं बरीं संतोश बरीत उरता तांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या आवयांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या. आवयो तुवें आमकां दिल्लो परतें देणें ह्या संवसारांत आवय वरनी श्रेश्ठ देणें दुसरें ना. आमच्या आवयांक मैपासी आवयो कर. शेगुणी आवयो कर. बऱ्या माया मोगाच्यो आवयो कर. बॉक्सांनी दिवच्यो आवयो कर सोम्या. त्या आवयांक एक लाख तुवें दिल्ले तुज्या मोगांत जीव भुरग्यांक त्या मोगान वागोवचें देणें तूं दी. सोम्या जेजू कुटुंबांतल्या हर एकल्या ह्या आवय बापायांक अशेच रितीन आस आमी तुका भेटोवन दिता आनी तांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद वत म्हूण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक तुका भेटोवन दिता. सोम्या एक कुटुंब वयकर जाल्यार त्या प्रायवंत मनशांनी तांचे हात पांय सरयल्यात. तांचे रगत आटयलां. आज तांचे हात अस्खत जाल्यात. तांचे पांय अस्खत जाल्यात. तांची कूड अस्खत जाल्या. तांची भलायकी अस्खत जाल्या. पूण सोम्या हें कुटाम आमचें जर तर आसा जाल्यार ह्या प्रायवंतांच्या कश्टा वावटी मिनतेन आमी जाणाव सोम्या तें. पूण आज तांच्या अस्खत काय वरवीं ही प्रायवंतां तरणाट्यांक जड जाल्यात. कुटुंबांतल्यांक आज ती नाका जाल्यात. आमची प्रायवंतां एका रितीची करकऱ्याची जाल्यात. आमची प्रायवंतां कुटुंबांत एक जळाय जाल्यात. सोम्या आजतल्या प्रायवंताची काकुळट कर. तांच्या भुरग्यांनी प्रायवंतां मान आनी गौरव दिवन तसो मोग करूंक. ह्या प्रायवंतांक न्ही अस्खत तांचे अस्खत काय तांकां सोड सोडिना जावंक. ह्या प्रायवंत समच्या भुरग्यांनी तसो मोग करूंक. तांच्या प्रायवंतान ताचे उतर भलायकीची जतन मेळोंक सोम्या तांची काकुळट कर. ह्या प्रायवंतांक मोतीक संतोश दी. तांच्या निमाणे संजेच्या घडये म्हणजे प्रायच्या आखरेच्या घडये सोंपऱ्यान जिसो तांकां तुज्या मोगाच्या उबेन सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. सोम्या जेसो आमी मागता आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक. सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं आमची आस्त
आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबाचो फुडार आज ही भुरगीं बरी जाती जाल्यार सौम्या मुखार आमचें कुटुंब बरें जातलें पूण आमची जर तर आमची भुरगीं आमची युवजनां वाड चुकती तर कुटुंब नास जातलें सौम्या आमी तुका समर्पित आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक आशिर्वादीत कर तांकां तुज्या मोगान दवर जेजू आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक बरें शेगुणांत वाडशें कर संवसारी आकर्शणांत राख जेजू वायट वाटेंत तांकां राख आज ड्रग्स आमाल पिवण्याच्या तसल्या अवगुणांत राख आपायांत राख वायट इश्टागतींत आमच्या भुरग्यांक राख मोबायलाच्या एडिक्शनांत तांकां राख जेजू आमच्या भुरग्यांनी मागण्यांत आनी बाबार्थांत वाड अशें कर जेजू असले मोलादीक देणे जावन अशी भुरगीं तुज्या हातांत सांबाळ आमच्या कुटुंबां आज उरत सौम्या आमच्या युवजनांनी भुरग्यांनी बऱ्या वाटेक पावल्यार मात्र आमचे कुटुंब उरतलें आशिर्वाद घाल जेजू आमच्या युवजनांचेर आनी भुरग्यांचेर जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका माग्या भाव भयणीनो आज विशेष रितीन मागा ह्या घडये आज आमची कुटुंबां मुदीच्या फेस्ताक परवा आमची कितलींशीं कुटुंबां भविश्या नवें जेवंक पावस जाता की हांगी कितलेशा कुटुंबांनी राग आसा कितली कुटुंबांनी विंगड वांटे जाल्यात कितलेशा कुटुंबांनी देसवाड जाल्या कितलेशा कुटुंबांनी राग आसा एकामेका सांगत येना मोतीच्या पेस्ताक तरी कुटुंबां सांगता येवं देत ही मोतीच्या पेस्ताक बक्षण्याच्या स्पिरिटान एक जावं देत आमची कुटुंबां फुटोवन गेल्ली कुटुंबां एक जावं देत म्हणून माग्या सोम्यांची जो आमची फुटोवन गेल्ली कुटुंबां आमची विंगड जाल्ली कुटुंबां आमच्या कुटुंबां विभजन जाल्ली कुटुंबां समस्यांनी भरून गेल्ली कुटुंबां देसवाड जाल्ली कुटुंबां सोम्या आज तुका आमी समर्पित ह्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकवट हाड सगळ्यांनी सांगत येवन ह्या मोतीच्या फेस्ताक एका मोनान आनी एका काळजान नवी कणशी हाडून तांणी सांगता जीवची बरी सोम्या आमच्या हरी एका फुटोवन गेल्ल्या कुटुंबांक एकवटाय म्हण तुजे लागीं मागता जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका आमच्या गरजा बसत माग्या भाव भयणीनो आज हांगासर येयल्ली मस्त त्या खातीर आमी मागता ह्या वेळार तुमच्या सगळ्यां खातीर मागता आज ह्या घडये तुमच्या विशय एकल्या कुटुंबा खातीर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागा आज हांगा तरी त्या सावा आयिल्ली वाचतना तुमच्या कुटुंबांनी समस्यांतल्यान जेजूक भेटोवन दिया हर एकल्याच्या त्या आमी भेटोवन दिवया आनी जेजू कडेन आमी समर्पया देव जेजू आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी नेल्सन रॉड्रिगस म्हणलो एकलो भुरगो मस्त बरो जाल्ल्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता कुटुंबाची अर्गां दितात मनोज पेरेरा म्हणलो मनोज पेरेराका एक बरें जिने संगती मेळचे खातीर ताच्या कुटुंबाची सोम्या तुजे लागीं मागतात बेळमनेका कुटुंबाचो एक जाग्याचो समजचो परिहार जावंक हें कुटुंब मागता सोम्या तांची काकुळट कर रॉडनी म्हळ्यार एका भावाक मायल्ड टीबी सुरू जाल्या सोम्या ताणें बरो जावच्या खातीर तो मागता ताका आपण आनी गूण कर सोम्या पेरमनून एक कुटुंब मस्त कश्टांत आसा सोम्या ह्या कश्टांतल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या कुटुंबाक ह्या कश्टांत ते राग म्हूण तुजे लागीं मागता हांव सोम्या एक धर्म भयण कॅन्सर पेड्यान कश्टाता वळवळटा सोम्या ह्या भयणीक बरें कर बरी भलायकी दी म्हूण जेजू तुजे लागीं आमी मागता एक भयण ब्रेस्ट कॅन्सरांत वळवळटा सोम्या ताजी मस्त कश्टांनी आसा क्रिटिकल स्थितीर आसा सोम्या ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल ह्या पिडेंतल्यान ताका सुटका दी म्हूण तुजे लागीं मागता कोंदापुतून शोभा म्हणली भयण तिच्या घराचें काम जावंच्या बसून मागता पयलेचें काम बऱ्या तरान चलोवंक आनी एका भावाक बरी सैरेक मेळो मागता सोम्या ही तिची मागणी तुजे मुखार दवरता आशिर्वाद घाल एक भयण आपल्या भुरग्यांक
कॅनडा वचून विजा मेळोवंक आनी एका पुताक भायर गेल्ल्याक ताका बरें काम मेळच्या खातीर मागता सोम्या. ह्या भयणीचे मागणें आयक तिच्या दोगांय भुरग्यांक सोम्या बरो पुढार तूं लाभय. बचपेतांव सारेशीन जास्मीन एका भुरग्याचे देण्या पासून मागता सोम्या आशिर्वाद गेले भुरग्याचे देणे तांकां तूं दी आनी तांणी हाती घेतलें घराचें काम हाकेर जावन तांचें एक स्वंत घर जावच्याक फावो कर. एक भयण 2 म्हयन्यांची गर्भेस्तीन पूण ताच्या भुरग्याचें हार्ट बीट सारकें ना म्हूण डॉक्टरान सांगलां आनी ते वाचून उरचें दुबाव म्हूण सांगता डॉक्टर. सोम्या एक मस्त वर्सां उपरांत ह्या भुरग्यान तेजें देणें तांकां मेळचें. ह्या भुरग्याक राख जेजो, ह्या भुरग्याक आपाय जायना शेंगर बांद राख म्हूण तुजे लागीं मी मागता हांव जेजू. एक भाव आपल्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या पासून जेजू तुका अर्गा दिता. अर्गांनी होगलाप तुका सुम्यान जेजू. एक भयण आपलें लिजक दिल्लें घर ते पयशे पाटी मेळोवंक सोम्या मस्त कश्ट येतात जी बऱ्या तरेन ते पाटी मेळोवंक आनी तशेंच नवें घर एक घेवंक तेच्या खातीर लोन पास जावच्या खातीर मागता सोम्या. ह्या भयणीक तें फावो कर. मंगळूरचो एक भाव आस्पत्रेंत आसा सोम्या आयसियूंतान भोंवता मातसा ताका बरो कर सोम्या. तशेंच तेजी पतीन ती पिडेस्त आसा तांकां कोणी भुरगीं परगांवत आसा मस्त कश्टांनी आसा सोम्या. ह्या तांची काकुळत घर बरी भलायकी तांकां तूं दी. परगांवत आसच्या भुरग्यांनी तांची जतन घेशें कर म्हूण मागता जेजू. येल्लापुरतोन एक भयण सोम्या तिका टायफॉयड तापान कश्ट जाता. ह्या तापान तें तिका बरी कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. तिका ती काकुळत कर. बंद लायट सड्डा म्हळ्यार भयणीक पाठीच्या कण्याच्या दुखीन आनी शिरांच्या दुखीन ते कश्ट जाता. सोम्यान जेजू तिका चलोवंक जायना बरें भलायकी तिका तूं दी आनी तिका तिच्या हाता पांय बोड दी म्हूण मागता हांव जेजू. गॉडफ्री फेर्नांडीस म्हणून एक भाव सोम्या काम करचे कडेन एक गंभीर समस्यांत आसा. सोम्यान जेजू ह्या समस्यान ते राख म्हूण तुजे लागीं मागता ताजी काकुळत कर. बेंदुरतावन एक भयण सोम्या तोंडान आल्सर पडल्या बेंदुरतावन आल्सर पडल्यान ती गुण जावचे पसत मागता सोम्या तुजी काकुळत कर. बरी भलायकी ताका तूं दी सोम्या. एक भाव आपले रिजल्ट बरें येवच्या खातीर मागता एक बरें रिजल्ट ताका फावो कर. लिना म्हणली भयण ना भरतान युरिनान ब्लड वेता आनी गुण जावंक आयकना सोम्या. ते तिका बरें कर आनी ह्या तशेंच किडनी स्टोनाच्या पिडेत हांव ताका गूण कर तुजे लागीं मागता. तिच्या भुरग्यांक एग्जाम आसा बऱ्या तरेन पास जावंक ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. गोंयच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या कुटुंबाच्या वडिलांक बऱ्या वाटेन चलोवंक आनी कुटुंबाच्या कुटुंबान माया मोगान चलोवंक आनी ह्या कुटुंबान दिल्ले पयशे पाटी मेळून तुजे बिजनस बऱ्या तरेन चलोवंक सोम्या हे कुटां मागता. एनबट म्हणलो भाव सोम्या ताच्या अंतर पिडेत हांव ताका गूण कर आनी सुटका दी. सोम्यान जेजू हे सर इरादे तुज्या पांयां तळे मी दवरता हांव जेजू. हरी एक इरादे जेजू आज आमी तुका समर्पिल्यात. तशें बेंदुरतान राफायल म्हणलो भाव ताच्या कुटुंबाच्या इरादे बसत मागता जेजू. तांकांय ताचेर आशिर्वाद घाल. ताच्या कुटुंबाचे इरादे सफळ कर जेजू. हे सर इरादे तुज्या पांयां तळी दवरता हांव जेजू. हांगा तरांतल्या भुरग्यांक व्हडांक आमच्या एका कुटुंबान जेजू तुका आमी समर्पिता हांव जेजू. ह्या घडये तुजी कृपा मागता हांव. सगळे आमी दिंबी घालया ह्या घडये आनी सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू गम्या जेजू घाल जेजू तुझे आशीर्वाद जेजू तुझी काकुळत दाखय सोम्या तुझे कृपा वाडोवन दी ह्या घडये. सोम्या तूं पवित्र तुज्या कुर्सातान सोम्या तुज्या पांच कायतान आमदी क्रगन वळचेंग ह्या रक्तान अभिषेक कर जेजू. आज आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरला जेजू. कश्टांत तुजी दुखां आमची पिडा आमचे कश्ट अनवरां आमचे रायले वायट तकली जेजू हरी प्रभाव काडवळे सोम्या तुजे सगळं आमचे दी वाडय. सोम्या जेजू मोदीच्या पेस्ताक आमकां कुटुंबां एक कर जेजू. हरी तुज्या कृपेन जेजू आमची पिडा घोड कर. हर तरेच्या वायट आनी अनिश्टान तुका दी. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, 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 that your power come and heal us, Lord. Touch us, Lord, heal us. Touch us, we surrender to you, Lord. We surrender ourselves to you. Everything that what we have, Jesus, empower us with your love and freedom, Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आशीर्वाद मागया जेजूचो पवित्र आशीर्वादान आमचे जिवीत आमचे कुटुंब पवित्र करया.
Yediavoda sacramenta sastanama kuruya purvilya ropa vodla novioriti adarya Salvon veja ascatrisha Bhavarta Vardevya Zashin Bhava Dashin Spota Purvasani Stoteza Patvi Mahima Sasna Sasna Yekastavya Arseta Dhoka Dhoga Chasmirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थूया. ये देवा विजय सक्रमेंद काल तुझ्या कष्ट सोवडास तुम्ही आमकां सोडलाय. तुझ्या सुडवणीचं फळ सदांत आमचे ते आम्ही भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आम्ही मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. कुटुंबान मोजा कुटुंबान मोजा घरान मोजा जेजू जेजू तूं ये रावो गो जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं